मडगांवां कदंब बस स्टँडाक तेंकून आशिल्ल्या ओशिया कॉम्प्लेक्सांतली सगळीं बेकायदेशीर बांदकामां म्हयन्या भितर मोडची अशी नोटीस एसजीपीडीएन ओशिया कॉम्प्लेक्साच्या मालकाक दिल्या। गोवा मार ह्या संस्थेन केल्ल्या कागाळी उपरांत एसजीपीडीएन पळोवणी केली तेन्ना कितल्योशोच गजाली दिसल्यो। म्हयन्या भितर बांदकामां मोडलीं ना जाल्यार पीडीए मोडटली अशें नोटीशींत म्हणलां। मडगांवच्या ओशिया कॉम्प्लेक्सांतली सगळीं बेकायदा कामां 1 म्हयन्या भितर मोडची अशी नोटीस दक्षिण गोंय पीडीएन धाडल्या। And I thank the chairman and the members of the authority for taking such a bold decision. And to take such a bold decision, and they have given them 31 days to demolish all these illegal structures in this building. Failing which, they said that they would demolish the building, the structures themselves, and the amount for the cost of the demolition will be recovered from the said builder, Sapna developers. ओशिया प्रकल्पात बरीच बेकायदा कामां केल्यात अशी कागाळ गोवा मार ह्या संस्थेचो अध्यक्ष रॉक पिंटोन केल्ली। Shops on the ground floor, especially above toilet blocks, have been built illegally. Below staircases, the shops have been built illegally. The compound wall is illegal. No parking space. In the lift wells have been converted into offices by putting shutters. And the staircases of E and F block have been closed. In case fire takes place in this particular building, the entire people who are there, especially those people who come to these government offices, will get totally roasted. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान समीर भट। पेडणे शारांत सध्या कोयराच्यो राशी पडल्यात। शारांत वचत थंय कोयर पातळा। कांय सुवातीचेर कोयराक किडेय पडल्यात। पेडणे पुलिशे सयत पालिका, तुये भलायकी केंद्र, उपजिल्लोधिकारी तशेंच सभापती आनी थळावो आमदार राजेंद्र आल्लेकराच्या कानार हो प्रस्न पावला। मात कोयराचो प्रस्न तडीक लायतले जाल्यार पेडणेकारांक सध्या वाली ना। पळयात रिपोर्ट। पेडण्या बाजारात सध्या कोयराक लागून पावल घालप कठीण जाला। शारांत वचत थंय कोयर। बाजारांतल्या कोयरात पेड्डेर जाल्ले नुस्तें वडयतात। कांय सुवातीर कोयराक किडे पडल्यात। म्हणजे कितले तेंप जाली ही परिस्थिती अशीच आसा ताचो अदमास येतलो। ही परिस्थिती पालिकेंतल्या लोकांक दिसना अशें न्ही, मात तिका हात कोणच घालिना। पुस्तकाची घाण भितून, भाजयेची घाण भितून आणि बाकीच्याय कचऱ्याची घाण भितून आहा, त्यामुळे हे एकदम दुर्गंधी जाल्लो आहा, किडे पडलेले आहा। आणि हायच्या आजूबाजूची जी ऑफिसां आहात, बँक आहा किंवा रावणारे रहिवासी आहात किंवा हायची शॉपां आहात, ह्या सगळ्यांक आणि स्कूल आहा हांगा, तर त्या भुरग्याकय आज त्यांच्या आरोग्याचो प्रश्न निर्माण जाल्लो आहा। पालिकेक 17 खेपा सांगूनय कोयराचो प्रश्न सुटना। पालिकेकडच्यान लोकांनी अपेक्षाय सोडल्यार। एक वेळ भलायकी मंत्री तरी लक्ष घालीत काय म्हूण लोकांक आस्त। कळ्ळें, हांवें तांकां तापयलें, ती इतली घाण आमच्यान घेवंक जायना। येदे भुरगे हांगासून स्कुलाचे येता वयता, तर तेंच्या हेल्थाचेर भरपूर परिणाम जावंक शकता। तर हेचेर संबंदीत हेल्थ ऑफिसरान किंवा सॅनिटरी ऑफिसर बी आसात, हेंच्यांनी पयली एक्शन घेवपाक जाय। थळाव्यांनी सगळे अधिकाऱ्यां सावन सभापती आनी पेडणेचो आमदार राजेंद्र आल्लेकारा मेरेन कागाळी केल्यो, पूण कोयर सुवातीवेल्यान हलपाचें नांव काडिना। परिस्थिती बदलना। दिवाळी लागीं पावल्या आनी पेडण्यां सध्या कोयराचो नरकासूर तकली वयर काडटा। प्रुडंटा खातीर विनोद मेतर। गोंय पुलिशेचे 2000 कर्मचारी लुसोफोनिया गेम्सां खातीर कडक सुरक्षा बंदोबस्त दवरतले। त्याच बरोबर पॅरामिलिटरी फोर्स आनी महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतले पुलिसूय गोंय पुलिसांक आदार करतले। डीआयजी ओपी मिश्रान मिडियाक लुसोफोनिया गेम्साच्या सुरक्षा वेवस्थेची म्हायती दिली। लुसोफोनिया गेम्स आंतरराष्ट्रीय आशिल्ल्यान सुरक्षा वेवस्था कडक दवरपाची वेवस्था आयोजकांनी केल्या। शुक्रारा जाल्ले पत्रकार बसकेन डीआयजी ओपी मिश्रान सेक्युरिटी वेवस्थेबद्दल पुराय म्हायती दिली। We have designated individual officers of the rank of Superintendent of Police who are venue commanders for each venue. We also have a separate transportation security plan. Transportation security plan essentially refers to, it will depend upon the actual threat assessments which will be getting regarding the players. Anti-sabotage check is a very important pillar of security. What do we mean by anti-sabotage check? That we are going to carry out the checking of the entire stretch of a route. We have also requisitioned force, central armed paramilitary forces. We have already written to Home Ministry, and we are likely to get at least 10-15 companies of force. We are in touch with our neighboring states also, Karnataka and Maharashtra. We are likely to get some kind of assistance in the form of technical teams. If you are counting the entire arrangements, I mean Lusophonia Games venue-wise, we are approximately going to have at least 2,000 people. But that is only the venue deployment. But as a part of the involvement in the games, in fact, the entire police station and other things, they'll also be involved.
except those who are not going to be on some kind of an essential duties and all. Everybody who is a part of a police force is going to be participating. No, it is paramilitary forces. Yes, it's a Goa police component. लुझोफोनिया गेम्साक लोकांक स्टेडियमात बावटे व्हरपाक मेळटले अशें स्पश्टीकरण CEO केशव चंद्रान दिलें. Flags, it is basically flag poles which would not be allowed inside the venue. Flag as such would definitely be allowed. बांबोळेच्यान खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.